हांव कोण आसा आतां? हांव आसा राजा, सिंधुदुर्ग डायसिसचो राजा बिशप. हांवें कितें केलेलें आसात? 100 इंजिनियर बनेल्ले आसात. फक्त तांकां एग्जाम फी भरूंक लायलेली आसा. 100 नर्स बनेल्ले आसात आनी 50 डॉक्टर्स बनेल्ले आसात आनी 50 एडवोकेट बनेल्ले आसात. माझी प्रजा एज्युकेटेड आसा. माझी प्रजा एज्युकेटेड आसा. आणि हांव जेन्ना वस्तलो गांवठणांत तेन्ना सगळ्यांनी कार काढायची आणि सगळ्यांनी कळोवंक जाय एक राजा येता गांवठणांत, एक राजा येतात, एक राजो येता गांवठणांत अशें कळोवंक जाय. कळ्ळें? कसो आसा राजो? आणि डोनेशन हांवें तर मागितलें तुमकां. ही माझी 300 लोक आसात एज्युकेटेड. एका दिसाच 1-1 लाख रुपये. तुमकां पगारच 1-1 लाख रुपये आसा. एका महिन्याचो पगार द्यात तुमी. हांवें तुमकां घडयलेलें आसा आनी म्हाका 1-1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये इंटू 300 कितके? पैसेच पैसे राजा कडेन. राजा मागीर कितें रावतलो? AC मध्ये रावतलो. राजाची गाडी आसतली. राजाकडे नोकर चाकर आसतले. हांव बिशप. तुमकां मागीर सगळें गणीत सांगता हांव.